Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. 1987 वर्सा गोंय सरकारान नवो मांडवी पूल बांदपाचो कंत्राट यूपीच्या एका कंपनीक दिल्लो. 1990 वर्सा पुलाचे बांदकाम चलतना पुलाचो एक भाग कोसळ्ळो. हाचे वेल्यान कंपनी आनी गोंय सरकारा मदीं वाद निर्माण जालो. गोंय सरकारा कडेन केल्ल्या कंत्राटा प्रमाण यूपीची कंपनी कोर्टांत वचचे बदलाक केस घेवन आर्बिट्रल ट्रायब्युनला कडेन गेली. आर्बिट्रल ट्रायब्युनलाचो निर्णय मांडवी पुलाचो कंत्राट घेतिल्ल्या यूपी कंपनीच्या फावरांत आयलो. आर्बिट्रल ट्रायब्युनलान गोंय सरकाराक कंपनीन केल्ल्या दाव्या प्रमाण 1 कोटी मायज फारीक करपाचो आदेश दिलो. हाचे वेल्यान 1 कोटी मायज इंट्रस्टूय फारीक करपाक सांगले. भेदभाव करून आर्बिट्रल ट्रायब्युनलान हो निर्णय घेतला म्हूण आर्ग्युमेंट घालीत गोंय सरकार डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पावले. पूण 2016 वर्सा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गोंय सरकारान घातिल्ले आर्ग्युमेंट न्हयकारले म्हूण गोंय सरकार केस घेवन हायकोर्टान गेले. हायकोर्टान दोनूय पक्षांची बाजू आयकली. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वेवस्थीत नियाळ करून भेदभाव करिनासतना कायद्या प्रमाण निर्णय घेतिल्लो. हायकोर्टाच्या निरीक्षणा प्रमाण 1997 आर्बिट्रल ट्रायब्युनलान घेतिल्लो निर्णय अजून तसोच उरता. गोंय सरकारान मांडवी पूल बांदतले यूपीचे कंपनीक सुमार 2 कोटी फारीक करचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.